कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस सीझन 4 दायजीवर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम. मनशातेची एक सहज कालेती म्हळ्यार बऱ्या संगतींक राखून रावचें. जशें फांत्याचो काळोख सुर्याच्या किरणांक राखून रावता, धगीक ऊब जाल्ली भूंय पावसा थेंब्यांक राखून रावता, तशें आमी बऱ्या संगतींक राखून रावता. ह्या वर्सा येदोळूच भरपूर दरबस्त शिरांदरीचो पावस आयला, पूण आस्तावन बिरी बिरी पावसा मुखांत्र जशें आमच्या भोंवतणेची पृथ्वी पाचवी जाल्या, थंडाई पसारल्या, तशेंच तुमची काळजां मनां साहित्याच्या उतरांनी कवितेतावन थंड करूंक आमी बिरी बिरी पावस सीझन 4 संगता तुमचे मुखार हजर जाल्या. आमच्या सर्व वीक्षकांक आमी येवकार मागता. येदो मुसर तुमी आमकां दिल्ल्या पाठिंबो आमी ऋणी जावन आसा. आनी ह्या वर्सा पयलें मंगळुरांत ऑडिशन्स, ताचे उपरांत गोवांत पणजी आनी मडगांव अशें ऑडिशन्स आमी पयलें चलोवन उरतल्या. देखून आस्तावन मंगळूरचे ऑडिशन्स आमी तुमचे मुखार सादर करता. भुरग्यांची तालेंतां पारखून हांगासर ऑडिशन्सांत तांची वरवणी करूंक आयते आसात कोंकणीचे नामनेचे कवी, केंद्र साहित्य अकादेमी प्रशस्ती पुरस्कृत मानेस मेल्विन रॉड्रिगस सर, तांकां आमी येवकार मागता. बरें तर कविता ट्रस्ट आनी दायजीवर्ल्ड टीव्ही आस्तावन तुमचे मुखार सादर करता बिरी बिरी पावस सीझन 4. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. ह्या नव्या ऑडिशन्सांत इल्ले नवेंसांव आमी ह्या पटी घेवन आयल्या. येदो मुसर युवा जणांक, तरणाट्यांक आमी आद्यता दिल्ली. ह्या वर्सा ती आसतली 12 वर्सां भितरल्यांक भुरग्यांचो विभाग म्हणून आमी एक विभाग रचला, तर 12 तावन 25 वर्स प्रायच्या विभागांत आमी व्हडांक अवकाश करून दिता. तशें जावन 2 विभागांनी बिरी बिरी पावस सीझन 4 असो स्पर्धो चलतलो. तर आयच्या एपिसोडांत भुरग्यांच्या विभागांत आसची माणकुलीं तुमचे मुखार येतात, कविता सादर करतात. पयलो कंटेस्टंट वा पयलें कंटेस्टंट कोण तें आतां आमी पळोवया. सुबीत नांवाचें सुबीत स्पर्धीक हांगासर तयार आसा, ताची वळख आमी करून काण घेवया. तुजें नांव कशें मा? रुवी. रुवी म्हणल्या नांवाचो अर्थ कसो जाता? पयले टायमाचे कॉइन्साचे. ओल्ड कॉइन्स. सो ओल्ड कॉइन्स. तूं कॉइन्स कलेक्ट करताय की स्टॅम्प्स कॉइन्स? कितले कंट्रीजाचे कॉइन्स आसात तुजे कडेन? 7 कंट्रीजाचे. 7 कंट्रीजाचे आसात. ओके. इंडियन कॉइन्स आसात की? ते कंट्रीजाचे कॉइन पूर हांगा चलतात की? तुवें वचून शॉपाक आनी दिल्यार काण घेतात की दुसरे कंट्रीज हांगाचे मात? आतां मॅक्सिमम कॉइन आनी वॅल्यू कितले प्रेझेंटली? 5 रुपीज की 2 रुपीज की मॅक्सिमम वॅल्यूचे इंडियन कॉइन? 20 रुपीसाचे आसा की? ओके, बरें. ऑलरायट. आज खंयची कविता वेंचलाय तुवें? ऑर्किड आनी जिड्डे. आनी कोणें बरयल्ली ही कविता? विल्सन कटेल. ओके. रुवी विल्सन कटेलाची कविता आतां तूं सादर करच्या काय ते आसाय. सर बरें मागता. ऑल द बेस्ट. कवितेचे नाव जावन आसा ऑर्किड आनी जिड्डे. कवी विल्सन कटेल. नर्सरी तावनू हाजस पावल्ले ऑर्किड उलोवंच गेले आपली बडाई. वर्सां तावनू हांगास जियोन आसल्या जिड्ड्या मुखार. नर्सरी तावनू हाजस पावल्ले ऑर्किड उलोवंच गेले आपली बडाई. वर्सां तावनू हांगास जियोन आसल्या जिड्ड्या मुखार. आमकां मातया पुडल्यार जायना, कात्याचे गजरस आमी फुलचे. आमकां मातया पुडल्यार जायना, कात्याचे गजरस आमी फुलचे. कशें तुमी वाडटात गी माडामळाच्या कस्तळान. कशें तुमी वाडटात गी माडामळाच्या कस्तळान. आमच्या पानार उदक रावूंक नजो, शेण लागल्यारी नाजूक लुगटांनी पुसिजे. आमच्या पानार उदक रावूंक नजो, शेण लागल्यारी नाजूक लुगटांनी पुसिजे. कशें तुमी सोंसतात गी शिरांदरीच्या पावसाक. कशें तुमी सोंसतात गी शिरांदरीच्या पावसाक. पळया आमकां मोलावन हाडला 1000 रुपये येटून, पुणी तुमकां फुग्याक दिल्यारी गेना कोणून सू. पळया
तुमकां मोल लावन हाडला 1000 रुपये येटून पुणी तुमकां फुग्याक दिल्यार गे नाव म्हणून सू तितल्यार जिड्ड्याचे तकलेर पिकलेक बी फटकन फुटले अशे आवाजान हो काळ धरणीर पाळार रुबून ती रावतल्यांचो न्ही कोणाच्या सिट्टावटांनी नाड्याक उमकळ दिल्यांचो तितल्यार जिड्ड्याचे तकलेर पिकलेक बी फटकन फुटले अशे आवाजान हो काळ धरणीर पाळार रुबून ती रावतल्यांचो न्ही कोणाच्या सिट्टावटांनी नाड्याक उमकळ दिल्यांचो देव बरें करूं. रवी भोव अपुरबायन तुवें ही कविता सांगल्याय बरी करून बायहाड केल्याय तुवें समजलें की तुका ही कविता हे कवितेन उलयता कोण जिड्डे ऑर्कीड जिड्ड्याक सांगता ऑर्कीड जिड्ड्याक सांगता पळय ऑर्किडाचें लायफ आनी एक दोन हांगासर तें एक कितें म्हणटात एक प्रतिमा म्हणटात कवितेन एक आमच्या लायफान ती आमच्या बोवारान तुवें पळयल्यार मनीस फ्लॅटांनी रावचे बंगल्यांनी रावचे आसतात मागीर हांगा कोमटांनी रावचे मनीस आसतात जिड्ड्यां बरी तशें हें कवी सांगूंक सोदता एक फरक एक आमच्या समाजांतलो जो फरक आसता पळय तफावत आसता पळय तें सांगूंक सोदता भोव अपुरबायन तुवें सादर केल्याय तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा तुजे फिलिंग्स तुज्या तोंडाचेर सगळें भोव अपुरबायन आसलें क्लॅरिटी आनी बरी करूंक सादी आसा बरी करूंक सादी आसा ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका थँक्यू. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बेबी तुजें नांव सांग मा. अलिना डिसोजा अलिना डिसोजा. खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं. सेकंड सी. दायजी वर्ल्ड पळयताय गे तूं. खंयच्यार पळयताय टीव्हीर गी मोबायलार गी खंयच्यार पळयताय टीव्हीर पळयताय म्हाका पळयलाय गे तुवें ना थँक्यू सो मच इतलें बरें कॉम्प्लिमेंट दिलें तुवें. ओके आज खंयची कविता तूं सादर करताय आमचे खातीर. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. ओके ऑल द बेस्ट बरें करून. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. कवी सेलिन रेगो. म्हजो पप्पा आमच्या घरांत सर्वांक मोग आसो. आबाक आनी मायक पूत आपुरबाई असो. माम्मा म्हणटा पती म्हजो जबाबदार असो. कुटुंबाक आमच्या खांबो रक्षण दिवनसो. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. मम्मी म्हजी सुबीत मोगाल उतरांची. सित्रायेन घरदार सांबाळची. भुरग्यांक आमकां मोगान वागोवची. सुकून पडल्यार मोगान तिदवची. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. म्हजी आप आनी व्हडली माय देवग्रंथीची. मागणे रिजार करूंक उगडास करची. काणयो सांगून सारकी समजणी दिवची. आंबे पोनस बोंडे कासून दिवची. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. आप आनी माय पप्पा मम्मी दाटू आनी धाकटुल्या भयणी संगी हसून केलून जियेता संतोषपणे. राखून व्हड देवा लाभय बोल बोलायकी. कुटुंबाक आमच्या बेसामा सर्गींची सदांकाली. बागेवन कुटुंबाच्या सावळेंत आमचें कुटुंब. देव बरें करूं. एलिना कितली अपुरबायन तुवें तुजी कविता सादर केली जाणाय. म्हाका एक सांग तूं तुज्या बागेवन कुटुंबांत कोण पुरो आसात. तुवें सांगलें कोण पुरो आसात सांग कितलीं जाणां आसात तुज्या बागेवन कुटुंबांत तुमच्या घरा कितलीं जाणां आसात. आबा माय पप्पा मम्मा दाटू आनी म्हजी ल्हान भयण. चोर 4 5 6 आनी तुका धरून 7 जाणां आसात तुमी. तूं निमाणें गे लास्ट वन गे तूं. ओके व्हेरी गूड. भोव अपुरबायन बाय हार्ट केल्याय तुवें तुजी कविता. सेलिन रेगोन बरयल्ली. तूं सेलिन रेगो कोण खबर आसा तुका कोण म्हूण गोत आसा तुका. खंयची तुज्या गांवची. तुज्या फ्लॅटांत रावता गे तुमच्या सांगात रावता गे. ओ तिका सांग तुवें बरें करून म्हळाय म्हूण सांग तुवें कविता. तिका खुशी जातली.
आनी की बरें कविता कोणाची पुरा कविता वाचल्याय तुवें हाच्या आदी वाचना पयले बडी वाचची आनी केदाळे कविता दुसऱ्या कवींच्यो कविता वाच व्हडलें जाल्या उपरांत तुका मस्त कविता तुवें बाय हार्ट करीचे कवींकी जाणा जायचे आज सेलीन रेगोक तूं जाणा आसाय आनी मुखार आनी जायते 100 कवींक तुवें जाणा जायचे जायते ऑल द बेस्ट Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरे वीक्षकांनो आमचे मुखले कंटेस्टंट हांगासर तयार आसा ताचें नांव पयले आमी जाणा जावया नांव सांगा म्हजें नांव जेनेलिया वास ओके खंयची फेरगस रोजारियो कॅथेड्रल ओके आनी खंयच्या क्लासीन तूं शिकून आसाय 6th आमच्या दायजी टीव्हींतली खंयची प्रोग्रामां पळयल्या हिंगे तुवें हाचे पयले वय पळयला खंयचें पसंद जाता तुका खंयचें सिंगिंगी कॉमेडी कल प्रोग्रामाचें नांव सांगा नातल्यार इवण्णा सिंगिंग पसंद जाता ओके तुजे हॉबीज तंतूस आसात गी कालें करता तुज्या फ्री टायमान तूं सिंगिंगस ओके पूण आज कविता रिसायट करूंक आसा तुवें वय मो वय कोणाची कविता विंचल्याय तुवें फेल्सी लोबो दे रेबेल आनी कवितेचें नांव कोगुळ कोगुळे बरेच मधुर थाळ्यान ही कविता आमचे खातीर सादर कर तुमचे मुखार पेश करता आमचे मुखले नेक्स्ट कंटेस्टंट कविताचें नांव जावन आसा कोगुळ बरयणार फेल्सी लोबो दरेबेल माधुर एक थाळो खाणार सदांय पोटसो कुहू कुहू म्हणून म्हाका आपय तशें बोगसो माधुर एक थाळो खाणार सदांय पोटसो कुहू कुहू म्हणून म्हाका आपय तशें बोगसो घरा हांव आसतना शाळेंत शिकून आसतना खेळून आसो आंगणा म्हाकाच आपय तशें बोगसो घरांत हांव आसतना शाळेंत शिकून आसतना खेळून आसो आंगणा म्हाकाच आपय तशें बोगसो कोण तशें गायता मोत मुची ताणता म्हणून मम्मीक विचारी कोगुळ म्हणा ती हासन कोगुळ म्हणा ती हासन कोण तशें गायता मोत मुची ताणता म्हणून मम्मीक विचारी कोगुळ म्हणा ती हासन कोगुळ म्हणा ती हासन राखून रावून एका दिसा आंब्या रुका मुळार सोदून काडलें तिकावें बरीक एका फांट्यार राखून रावून एका दिसा आंब्या रुका मुळार सोदून काडलें तिकावें बरीक एका फांट्यार रंग तिसो खाळो तरी जालें कितें तुका म्हाका जावचें ना घावच्याक तिचे परी परत परत तोच कुहू म्हज्या खानारी रंग तिसो काळो तरी जालें कितें तुका म्हाका जावचें ना घावच्याक तिचे परी परत परत तोच कुहू म्हज्या खानारी धन्यवाद जेनेलिया वो अपूर्बायन तुवें बाय हार्ट केलाय कविता फेल्सी लोबोची तुवें फेल्सी लोबो केदाळे पळयलाय तुज्या कडेन उलयलाय हां आयकून हांवें तिका हाच्या आदी कितल्यो कविता वाचल्याय तुवें कोणाच्यो कविता वाचल्याय दुसऱ्या कवींच्यो पयले फावटी तुवें येवचें पोएट्री कॉम्पिटिशना खातीर सिंगिंगाक आयलाय न्हय तूं सिंगिंग कॉम्पिटिशनात भाग घेतलाय तुवें खंयच्याय हां पूण तुवें कोगुळ कित्याक नासली तुका कोगुळ आपयता म्हणटाय तूं तिचे बरें सिंग करूं म्हाका तें लायक जालें कोगुळ सोडल्यार दुसऱ्या सुकण्यांची नांवां कितलीं गोत्त आसा तुका कोंकणींत कोगुळ सोडल्यार सुकणीं पळोवनाय तुवें भायर पळयनाय कितली खंयचे इंग्लिशांत सांग 1-2 सांग पॅरट स्पॅरो हां किंगफिशर हां ओके बरें आसा सुकण्यांक पळय भायर पळय तुवें आमी आजकाल कितें जालां आमी भुरगीं पुरा तुवें बरें करून विसल्या एक कविता कोगळेची कविता आनी कोगळी बरी कोगुळ तुका आपयता म्हणटात कवितेन सांगताय तूं कोगुळ म्हळ्यार प्रकृतींतली एक सुकणें तें आसचें सुकण्यांक जायत्या सुकण्यांक तुवें पळयचें तीं कशीं बॉम्ब मारतात कशें उलयतात मनशां कडेन तें आयकाचें तुवें
आं आमी घरा भितर बसून सगळो वेळ वाचचें सगळो दीस मोबायलार रावचें हें पुरो इल्लें उणें कर न्हू हें जाय सगळें पूण उणें कर न्हू इल्लें चड भायर पळयचें भायर कोण पुरो सुकणीं आसात मनजाती येतात वयर मळाक पळयचें नेकेत्रांक पळयचें संद्रेमाक पळयचें आं हें पळोवचें प्रयत्न कर त्या दाळाक तुजी खुशी आसा पळय भितरली खुशी ती आनीक दडटी जाता हांव एकली ना हांगासर म्हज्या सांगात इतलीं पुराय आसात कोणी नासल्या वेळार उलोवंक म्हज्या लागीं मस्त जाणां आसात म्हूण तुका भोगतले ते ऑल द बेस्ट आनी की कविता वाच हां जाय ओके Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरें मुखलो आमचो कंटेस्टंट सांग मा नांव सांग तुजें एथन घट्ट सांगायचें फुल्ल नांव कशें एथन रेनल्ड डिसोजा ओके खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं थर्ड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड कळ्ळें तुजे हॉबीज फ्री आसतना कालें करताय तूं व्हिडिओ गेम्स व्हिडिओ गेम्स खेळटाय गी खंयच्यान खेळटाय फोनान गी टीव्हीर गी कंप्युटरार गी फोनार तूं इतलो पळोवंक पाप निजावनी पाप गे तूं क्लासीन तितलो जोराय गुत्तरा दुसऱ्या दिसा रेजे न्हय ओके या कोणें तुका आज ट्रेनिंग करनाक आपोवन हाडलां मम्मी मम्मीन रेडी आसाय गी तूं कविता सदर करूंक वय नांव कशें कवितेचें चंद्राक जागृत घट्ट सांग पळय एक पटी चंद्राक जागृत ओके कोणें बरयल्ली म्हाका कविता एल्सन कठीण विल्सन कटील की बरें तुमच्या मुखार ही कविता आतां सदर जाता हांवें सदर करची कविता जावन आसा चंद्राक जागृत बरयनान विल्सन कठीण तारामध्ये पुरुषांच्या चंद्रा तारामध्ये पुरुषांच्या चंद्रा तो कितलो सोबीत दांटोन पुनी पोडा नाका पुंक पयलेन सांगता जागृत बायेक तूं मेळ्ळोय जाल्यार आरलोक म्हणून गळ्याक बांदीत दट्टूच्या हाताक सिरकलोय तर नाणे म्हणून गंड्यान घालीत मम्मीच्या हाताक मेळ्ळोय तर वाळे म्हणून कांतोन सोडीत डाडाच्या दोळ्याक झलकलोय तर लांप्या म्हणून पाक्या बांदीत पाद्राबाच्या बोटांक मेळ्ळ्यार कुंगार म्हणून मिसान मोडीत मिर्ना माच्या मुठीक मेळ्ळ्यार लसूण म्हणून मासान रांदीत मुनशा हाता पावनातल्यार येदोल तूर लय सुबीत सुकोन पांया पोंदा पडशी मागीर तुजी जली गत देव बरें करून एतन गी तूं एतन खंयच्या इस्कॉलान शिकताय तूं इस्कॉल खंयचें तुजें नजरे स्कुलाक येताय गी तूं तुवें दिसाक चड तूं मोबायल पळयताय की भायर पळयताय वयर पळयताय संद्रेमा कितले फावटी पळयताय दिसाक तूं दिसाक आसता की तो रातीक आसता राती कितले वेळा न्हिदोंक येताय तूं 10 वरां न्हिदोंक येताय ताच्या पयलें तुका म्हयन्यान कितले फावटी दिसता तो म्हयन्यांत तूं 10 वरां न्हिदोंक येताय म्हयन्यांत हर एक दीस तुवें पळयलें जाल्यार मळबाचेर तुका संद्रेम कितले फावटी दिसता सगळो संद्रेम पळयलाय तुवें सगळो पळोवनाय कुडको पळयलाय संद्रेमाचे कुडके पळयलाय तुवें ओके बरें करून शिकलाय तूं भोव वापूर बायहाट करचें प्रयत्न केलाय पयले फावटी तुवें कविता सादर करची मू ह्या पयलें केलाय तुवें खंयसर केलाय तुवें खंय केलाय तुवें खंय वचना उडास येना तुका उडास दवरीचे आनी की चड शिकायचें तुवें
दुसऱ्यांच्यो कविता वाचीचे आज तुवें विल्सनाची कविता वाचली बायहाट करून आयला हितूं आनी दुसऱ्यांची वाचीचे परत्यान हर एक वर्सा तुवें ह्या कॉम्पिटिशनाक हेजे कळ्ळें मू ऑल द बेस्ट. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरें वीक्षकांनो, तुमच्या मुखार एक आंज पडव्याक आमी सादर करूंक गायता जाल्यार हो आंज पडवो तांबड्या रंगार आसा आमचो. नांव सांग मा तुजें? केलीन एंटोनिया डिसोजा. खंयतावन आयलाय? खंयचें गांव तुजो? खंयचो गांव? खंयतावन? स्कूल सांग, स्कूल खंयच्या स्कूलाक वेताय तूं? सेंट एलोशियस गोंजागा. गोंजागा स्कूलान गी. कितलीं भुरगीं आहात तुमच्यांत? 1, 2, 100 मस्तू. कितलीं भुरगीं आहात? 100 आसात गी. 100 पैकी तूं हायलायट जायत गी. आमची टीव्ही म्हणी पळयताय गी तूं? दायजी वर्ल्ड पळयताय गी? अप्रूप ना मू पळयनाय मू पूण आज तुका सगळीं दायजी वर्ल्डार पळयतात तसात हे मू. कसो लागलो आमचो स्टुडियो तुका? कसो हा? बरो आसा म्हणना गी? बरा. बरो आसा गी. कोणा सांगत आयलाय आज तूं हांगा? दादा. डॅडा सांगत गी. हांगा कोणे आपण हाडलें तुका? मम्मा, डॅडा मम्मा पुरा. ओके. आज खंयची कविता आमच्या खातीर तूं सांगताय? कवितेचें नांव कालें? तुवें रेडी केल्ल्या कवितेचें नांव कालें? बावली. बावली गी. बावली म्हळ्यार कालें? इंग्लिशान बावली म्हळ्यार कालें? डॉल. डॉल. तुका मिनींगूच आसा. तुमची एक बावली. ओके. आज बावली ताच्या विशयांतच सांगता आमच्या वीक्षकांक. एक हाय म्हण पळया. हाय दायजी वर्ल्ड म्हण एक पटी. हाय. हाय दायजी वर्ल्ड. हाय दायजीवर्ल्ड. ओके. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. बरें करून म्हणाचें जायत गी. ओके. कविताचे नाव बावली. कवी रोशू बाजपे. सुबीत एक बावली आसा म्हणजे घरा. हसता नसता डावता चावी दिल्या फरा. सुबीत एक बावली आसा म्हणजे घरा. हसता नसता डावता चावी दिल्या फरा. खेळताना चुकून पडल्यारी ते रडू करिना. कोको मेमे दिल्यारी तोंड उक्ते करिना. खेळताना चुकून पडल्यारी ते रडू करिना. कोको मेमे दिल्यारी तोंड उक्ते करिना. हांव रातीन न्हिदता ते बिलकुल न्हिदिना. हांवें बुश्या केल्यारी ताका कोण न्हिना. हांव रातीन न्हिदता ते बिलकुल न्हिदिना. हांवें बुश्या केल्यारी ताका कोण न्हिना. डॅडी म्हणटा म्हाका हांव नुस्त्याचे बावली. कळना कित्या म्हाका कोण दिता चावी. डॅडी म्हणटा म्हाका हांव नुस्त्याचे बावली. कळना कित्या म्हाका कोण दिता चावी. देव बरें करूं. केलें कशी म्हणली तुवें? कितले अपूर्वान तुवें कविता म्हणली पळय. हा तूं सगळ्यांची डॅडीची मात न्ही, आमची बावली तूं. दायजी वर्ल्ड कोण पळयलें पळय सगळ्यांची बावली तूं. हा कितली अपुरबाय जाली पळय. पयल्यान पयलें तुका हांगा धाडिल्ल्या तुवें तुज्या मम्मीक आनी डॅडीक हांव शाबास म्हणटा. हें तुका पळयल्या उपरांत केलिनाक पळयल्या उपरांत कितलीं भुरगीं आसात पळय तांणी पळय म्हाका येवंक जाय, म्हाका येवंक जाय, दायजी वर्ल्डाचेर म्हाका येवंक जाय म्हणटलीं आतां तुका पळोवन. तुजे तावन उमेद जोडून येवच्या वर्सा मस्त भुरगीं येवंक आसात हांगा. तुका थँक्स म्हणटा हांव हांगा आयिल्ल्याक. तुवें बरें म्हणलां प्रायज मेळटा तें परत मागीरची आनी तुका मस्त वर्सां मुखार येवंकी आसा हांगासर. वय गी. हां येवच्या वर्सा येजे तुवें ताचे मुखल्या वर्सा येजे. हां इस्कालान तूं स्टेजीक येदाळे वेताय गी? गेलाय गी? काल्या खातीर गेलाय? सिंगिंगा खातीर गी की खंयच्या खातीर गेलाय? स्पीच दिताय तूं. खंयच्या विशयान दिल्लो तुवें स्पीच? वेलकम ऑडिशन. वेलकम करूंक गे. आतां म्हाका एक वेलकम कर पळय एका उतरान एकच सेंटेन्सान. कशें म्हणटाय तूं? म्हणूंक जाता तुका? म्हण पळया. ओडना. देव बरें करून तुका. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. हस्कुऱ्या वदनाचें आनी एक अंजाळ भुरगें आमच्या संगता मुखेल स्पर्धीक जावन हांगासर आसा. ताचें नांव आनी ताची वळख आमी जाणा जावया. म्हजें नांव वरेल आनी हांव 5th क्लासीर आनी म्हाका बरें लागता. म्हाका ड्रॉइंग करूंक बरें लागता.
सिंगिंग बरें लागता. ओके. ह्या कवितेन तुवें कविता सादर करच्या प्रोग्रामांत हाचे पयलें पार्टिसिपेट केला हिंगी? ना पूण हांवें मस्तपटी कविता ट्रस्टाक आनी त्या कॉम्पिटिशनाक केला. ओके. सो इल्ले एक्सपिरियन्स तुका आसा वय. पूण कॅमेरा मुखार फर्स्ट टायम. वय. वय. ओके. दायजी वर्ल्ड टीव्ही पळयताय की अप्रोप? हांव पळयता. पळयता. वय केदां सकाळी हिंगी राती केदां पळयताय? राती. रातीक पळयताय. कोंकणी प्रोग्रामांय पळयताय. वय मो. ओके. आज खंयची कविता तुवें सिलेक्ट केल्याय? हांवें सुपांतलो पिठो कविता सिलेक्ट. कोणें बरयल्ली ती कविता? फ्लॉयड किरण निरकाना. फ्लॉयड किरण निरकाणाची कविता. बरें. ऑल द बेस्ट. बरें करून प्रेझेंट करीचे. थँक्यू. कवितेचें नांव सुपांतलो पिठो. कवी फ्लॉयड किरण निरकान. कानाक कापून वळिल्ल्या सुपांतलो कोलो पिठो तिच्या हातांत आकार घेवन सुताच्या भळान तिरुरतना म्हज्या जिविताक रूप मेळ्ळें. म्हज्या जिविताक रूप मेळ्ळें. शेळेर मारलेल्या कोलयांक लागलेल्या गोबराक तिणें शिंतना. शेळेर मारलेल्या कोलयांक लागलेल्या गोबराक तिणें शिंतना त्या ब्रेंचच्या पासबुकार रीण घेवन म्हाका वाचूंक दिल्ल्या पाठपुस्तकाची अक्षरां अक्षरां म्हजे मोतींत हुंचून आयलीं. दीस बुडून रात जाल्यारी चिमण्याच्या मंदूज वाडार फाट बघून तिणें हुस्कार सोदतना वदनार तिच्या करी निशेताली. आनी सकाळी म्हजे धवे कोमेस पर जळटले. लांब अर्जराच्या उतरांक आपलो अंगठो निशाणो लावन सरकाराच्या शिकबाबत्यान शुल्क भरून नव्या पोतया संगी हांव इस्कलाची मेटा सडटना तिच्या तोंडार हांस. आज आमगेर कार, अटॅच बाथरूम कुडा, सोलार शक्तीचे LED लायट, स्टेनलेस स्टील आयदनां, इंग्लीश भाशेन उलोवची टीव्ही सेत आसा. आनी म्हज्या कुस्तार इझी चेरार सुशेगायेचो विशय घेवन आसा. ती म्हणटा देवाच्या बेसावान म्हज्या पुतान हें जोडलां. हांव काळजांत सुपाक आलतरीचो मान दितां आनी म्हजे आवयतय देवाक देखता. देव बरें करूं. ऑरेल म्हाका मस्त खोशी जाता तुका हांवें हें पयले फावटी पळोवचें न्ही पोएट्री कॉम्पिटिशनाक येवचें कांय येदोळवाच्या पयलें 4-5 फावटी तरी तुका पळयलां. ल्हान भुरगें जावन तूं येते आसाय. पयल्यान तुज्या मम्मीक डॅडीक हांवें थँक्स म्हणचे तुका पोएट्री कॉम्पिटिशनाक ती तुका तरबेत दितात, ट्रेनींग दितात आनी हांगासर धाडटात, भोव कश्ट काडटात न्ही. तुवें एक मुखार येयचे, तुजें टॅलंट एक तुजी प्रतिभा फुलाजे म्हणून ती आशेतात वय न्ही. तूंय प्रयत्न करताय. हे प्रयत्न आसा पळय ल्हान आतां सुरू केल्लें तें व्हड जाल्या उपरांत उरता. आज एक कविता तुवें बाय हाड केल्या, हाच्या आदी मस्त बाय हाड केल्याय, त्यो पुरो तुज्या उडासांत आसात वय मू. आतां असो अर्थ कितें तुका सगळो कळला या ना म्हाका गोतूना, म्हाका खबर ना. पूण व्हड जाल्या उपरांत ही कविता परतून उडास करतना तुका हाचे अर्थ, ह्या कवितेचे अर्थ कितें, ही कविता कितें सांगता हें सगळें तुका समजतलें. सूप म्हळ्यार कितें? सूप म्हळ्यार ते बास्केटाचे ते बिडिबांचे ते बास्केट. हय, आमचे सुपांत सूप म्हळ्यार तडपे म्हणटात तुळवेंत, कोंकणींत गेर्शी म्हणटात, सूप ही म्हणटात अशें. थोड्या कडेन तूं उत्तरा गेल्यार पुरा सूप म्हणटा आनी थोड्या कडेन गेर्शी म्हणटात. हांगा कोडयाळांत आमी तडपे म्हणटा. सुपांतलो पिठो, हो पिठो काल्याचो पिठो म्हणटाय गो ते कोल्या एक बिडिबांचे कोल्याचो पिठो. तुका असो अर्थ पुरो कोणें सांगला तुका?
मम्मान सांगलें पुरो तुका ओके शाबास थँक्स म्हूण मम्माक तूं आनी भोव अपुरबायन तुवें बाय हाड केलाय आनी मुखारी तुवें कॉम्पिटिशनाक येयचें आं जिखचें हारचें हें गरजेचें न्हय पार्टिसिपेट करचें हें गरजेचें आसा आं भोव बऱ्या तरेन तुवें सादर केलें ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका थँक्यू सर Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरें विक्षकानो आमचो पुटपुडीत मुखलो कंटेस्टंट हांगासर आसा पयलें तो ताचें नांव सांगता घट्ट नांव सांग म्हजें नांव शानेंद्रियो क्रास्ता हां डॅडीचें नांव कशें रोशन क्रास्ता टीव्हीर म्हणी पळयलां न्ही तुज्या डॅडीक वय खंयच्या चॅनलार पळयलां डायजीवर्ल्डारांनी हां तूं पळयत आसताय की दायजी वर्ल्ड वय वय खंयचे शो तुका बारी बरे लागतात ते सिंगिंगांनी आसतना हां बरें जाता न्हय वय आज कोणें तुका ट्रेन करून हांगा हाडलां मम्मीन आनी डॅडान दोगांयनी ट्रेन केलां गे ओके या बरें खंयची कविता आज तुवें विंसलाय मा म्हजी कविता म्हजी आंगड तुजी आंगड की म्हजी आंगड म्हजी आंगड कोणें बरयली ही कविता विल्सन कटेलान विल्सन कटेल बरें बरें करून सांगाचे ओके ऑलरायट ऑल द बेस्ट म्हजे कविताचें नांव आसा म्हजी अंगड कवी विल्सन कटेल ल्हानपणाच्या खेळांत म्हजी एक अंगड आसली ल्हानपणाच्या खेळांत म्हजी एक अंगड आसली त्या अंगडी आंब्या रुखाचे खोले कुवळण बिडी म्हणून विकतलो आंब्या रुखाचे खोले कुवळण बिडी म्हणून विकतलो बिडये विणे उसवासे काडिनातलो म्हजो बाप्पू एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचो गिराकी जाल्लो ना बिडये विणे उसवासी काडिनातलो म्हजो बाप्पू एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचो गिराकी जाल्लो ना सिसलेनी रोका पिठो बरोवन पूड म्हणून विकतलो सिसलेनी रोका पिठो बरोवन पूड म्हणून विकतलो पुढे विणे उतारी काडिनातली म्हजी मावशी एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीची गिराकी जाल्ली ना पुढे विणे उसवासी काडिनातली म्हजी मावशी एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीची गिराकी जाल्ली ना कागदा कुटक्यांनी चिंचारे गुट लावन चॉकलेटा म्हणून विकतलो कागदा कुटक्यांनी चिंचारे गुट लावन चॉकलेटा म्हणून विकतलो चॉकलेटा विणे हांसोय दिनातले म्हजे भयण एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचे गिराकी जाल्ले ना चॉकलेटा विणे हांसोय दिनातले म्हजे भयण एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचे गिराकी जाल्ले ना पायंटांनी बिंडारोस वतून सोरो म्हणून विकतलो पायंटांनी बिंडारोस वतून सोरो म्हणून विकतलो सोऱ्या विणे उदाकी पियनातलो म्हजो बाब एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचो गिराकी जाल्लो ना सोऱ्या विणे उदाकी पियनातलो म्हजो बाब एक पावटी सयत म्हज्या अंगडीचो गिराकी जाल्लो ना पूण एक दीस म्हज्या अंगडीक गल्फकार माम आयलो पूण एक दीस म्हज्या अंगडीक गल्फकार माम आयलो कांय घेनासतना एक नोट डावन कांय घेनासतना एक नोट डावन धर हे कुर्साक दवर म्हणालो धर हे कुर्साक दवर म्हणालो हो दुडू म्हज्या अंगडीक चलना मामा हो दुडू म्हज्या अंगडीक चलना मामा नेगारून हांवें म्हजी गल्ल्या पेट दाखयले नेगारून हांवें म्हजी गल्ल्या पेट दाखयले विकून सानन गे म्हणून सांत्यांतल्या वेपारीनी विकून सानन गे म्हणून सांत्यांतल्या वेपारीनी पाटी सोडल्ली मायन कुवळ्ळी पानां आसली पाटी सोडल्ली मायन कुवळ्ळी पानां आसली देव बरें करूं शानोन तूं बरें करून बाय हाड केलाय कविता आतां सगळ्यांनी तुज्या अंगडी बाप्पू येवना मावशी येवना भयण येवना बाब येवना माम मात मागीर आयलो म्हळें पूण तुज्या अंगडी दवरलाय कितें तुवें ना कितें दवरलाय आं खंयचो बरो सामान आसा तुज्या अंगडी आं कोतू ना तुका आं तुवें तुज्या ल्हानपणांत तुवें केदां अंगडीचो खेळ खेळ्ळाय या ना खेळ्ळाय ओके बरें करून बाय हाड केलाय तुवें कविता हाच्या आदी कोणाच्यो कविता वाचल्याय तुवें हांवें कोणाच्यो वाचूना हांवें विल्सन कटेलाचे पयल्या फावटी वाचचे आं तुज्या डॅडीन बरयलें म्हण वाचल्या की तुवें डाडान तो तशें
स्वताची ओन कविता करता. ओनच कविता विल्सनाची ओन कविता ही हां त्यो आयकले म्हूण डाडाची वय डाडाच्यो पुराय कविता वाच समजून काणगे डाडा कडेन तसो अर्थ विचारचे तुवें हां तसो अर्थ कितें म्हणून विचारचे आज तुवें विल्सन काटेलाची कविता वाचले तसो अर्थ कितें म्हणून विचारचे तुवें अर्थ गुंड अर्थ आसा हे कवितेन कळ्ळें मू ऑल द बेस्ट बरें करून शीक कविताय शीक ताच्या सांगाता ऑल द बेस्ट तुका थँक्यू. Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs, Biri Biri Pavs. बरें तर वीक्षकांनो हो आसलो आयचो एपिसोड आयचो अवस्वर. कविता आनी पदाक इल्लो तफावत आसा. इतले सिजन्स पळयले उपरांत खंडीत जावन हो तफावत पारखूंक तुमकां साथ जाता म्हण हांव पातयेता. पद वयले बार आमी कशें आयकता तशेंच समजोवचें पूण कवितेन इल्लें गूंड देवोंक जाता. आनी आज आमच्या भुरग्यांनी हें डेप्थ कितें आसा तांचेच एक भोव अपुरबायच्या ताळ्यान आनी समजणेन कविता सादर केली. देखूनच म्हणचें समजोवचें तितलीच कविता समजोवचें तितली कविता. मुखल्या एपिसोडांत आनीकय रंगाळ तालेंतां तुमच्या मुखार आमी सादर करता. ते दमसर पळयनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Pavs, Season 4.